एफेसकारांक पावलुचें पोत्र. चॅप्टर 1. पावलू देवाचे खुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत एफेजांत जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतल्या देवाच्या भक्तांक हें पोत्र बरयता. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती तुमकां. 1. सासणीक मोगाचो गूट पवित्र सभा. मनशाचे सोडवणे विशीं देवाची येवजण. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाखाणुया दिनवासुया क्रिस्ता सवें आमचेर सर्गींचो आपलो आशिर्वाद सगळीं आत्मीक वरदानां तो साबाळपणां देंवयत आसा. संवसार रचचे आदीं ताणें क्रिस्ता सवें आमकां माये मोगान वेंचून काडलीं. पवित्र आनी पातकां मेळटलीं ताचे मुखार आसून आमी ताचे दयाळायेंत फांगता. ताचे दयाळायेंत फांगता ते मोहिमेची किर्ती करूंक जेजू क्रिस्ता सवें आपली आपणायलोलीं भुरगीं आमी जावची म्हणून तांचे आदीं फुडेंच थाराव घेतलो. अशें ताका बरें दिसलें. हीच ती ताची मोगा येवजण. प्रितीवंता पुता सवें उदार मोगाचें हें देणें फुंक्या आमकां फावो केलें. ताचे सवें ताच्याच रोगतान आमकां आतां मेळ्ळी सोडवण आमचीं पातकां भोगसून गेलीं. कितली वर्ती कितली गिरेस्त आमकां ताणें भोगूंक दिल्ली. ताची दया ताची प्रिती ताचे बुदीक पार ना, शीम ना, थाव नासलोलें ताचें गिन्यान. आपले खुशेचो गूट ताणें आमकां उक्तो करून दिलो. आदीं फुडेंच भोळेपणान आपणें क्रिस्ता सवें थारायलोली येवजण आमकां दखल करून परगट केली. काळां युगांचे संपादनेक क्रिस्ताक मोस्तोक करून सर्गार पृथ्वेर आनी तितलें ताचेच आदीन एकठांय करचें हीच ताची मोगा येवजण. आपणाचेच खुशे परमणें जो एकलोच सगळें येवजिता, जो एकलोच सगळें थारायता, ताणेंच आमकां जुदेव लोकांक जेजू सवें आपली म्हणून आपल्या सासणांत निर्मून हाडली. ताची महिमा आमी किर्तूंक हो क्रिस्त येवचे फुडें ताचेर भरवंसो थेवलोली पोरजां रचून हाडच्या मोनान ताणें आदींच आमकां नेमलीं. क्रिस्ताच्या एकवटांत आतां तुमीय भितर सरल्यांत कित्याक तुमीय विदेशियांनी स्वताचो संदेश आयकला. सोडवणेचें शुभ वर्तमान भावार्थ धरून मानून घेतलां. तुमीय आपली म्हूण दाखोवच्याक देवान तुमचेर शिक्को मारला. बसायलोलो पवित्र आत्मो ताणें तुमचेर धाडून दिला. आमकां दवरिल्ल्या दायजाचो खूद पवित्र आत्मो इसारो. हें दायज आमकां मेळ्ळ्या उपरांत ताचे मोहिमेची वाखाणणी आमी सासणाक करचे खातीर आमकां सारकींच आपली करून देव दितलो सोंपून सुटका. क्रिस्ताचें जैत सोगता सर्वांचेर ताचो अधिकार. ह्या पासत सोम्या जेजूचेर तुमी भावार्थ दवरला आनी सगळ्या भक्तांचो तुमी मोग करतात म्हूण हांवें आयकलां. ते मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दीत आसां आनी म्हज्या मागण्यांनी हांव तुमचो उगडास करीत आसां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवंत बाप ताची परिपूर्ण वळख तुमकां मेळचे खातीर आपलो जाणवायेचो आनी प्रकाशनेचो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उंच बरवंशाक देवान तुमकां आपयल्यांत. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय दायज कशें आपल्या भक्तांक ताणें सांबाळून दवरल्या. मीठ नासलोली आमा भावार्थ्यां सवें ताचें बोळ दखल कोत्ता ती ताची पदवी. हें सगळें तुमी वळखूंक पावचे खातीर तुमच्या गिन्यान्याच्या दोळ्यांक देव उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेळ्ळ्यांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी सर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो,
तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोवें ती आपली पदवी वापरली. थंय सरकार सगळ्या सर्गींच्या परधानां, अधिकाऱ्यां, पदव्यां आनी राज्यां वयर, तशेंच आतांच्या व फुडल्या युगांतल्या कसलीय सत्या आसलेल्या श्रेश्ठ नांवाचेर देवान क्रिस्ताक अधिकार दिलो. देवान सगल्यो वस्तू क्रिस्ताच्या पांयां तळ्यार घाल्ल्यात आनी सगळ्या वयर उबारून ताका पवित्र सभेचें मस्तक करून दिलां. ही ताची कूड, ताची परिपूर्णताय, जो आखी सृश्टी परिपूर्ण करीत आसा ताचीच परिपूर्णताय ती. देवाचें उतर हें.